प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विसवोर वोड 39 ते 48 39 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हे मात जाणा जायात, खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणा असलो जाल्यार दुबावाबीन तो जागृत रावतो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. तुमी तशीच तयार रावात, कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. विस्वाशी वो विस्वाशी चाकूर तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सोम्या, आमकांच वो हेरा समेस्तांकूय तूं येवपार सांगताय. सोम्यान अशी जाप दिली, घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण वाडून दिवंक दोनयान आपल्या गोराब्याचेर अधिकार दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारभारी जायतसो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करतीत आसता ताका मेळत तो चाकूर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका अधिकार दितलो. पूण परत येवंक म्हजो धोनी लांबाय करता. अशें तो चाकूर आपणाच भितर म्हणून हेरा चाकरांक आनी चाकूरनीक मारून आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबतिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलेल्या दिसा आनी नकळो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो धोनी पावतलो आनी ताका मरणाची शिक्षा लायतलो आनी भावाट नासलेल्या मनशाच्या वांगडा ताका भायर उडयतलो. आपल्या दुन्याची खुशी कितें ती जाणा जावनूय ती पाळूंक तयारी पुर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सट्ट्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नको आसलेल्यांक तांच्या कुटुंबांक खास फावो जाल्यार ताका थोडेच सट्टे पडटले. ज्या कोणाक देवान चोड दिला ताच्या कडचें तो चोड मागतलो आनी जे कोणाक देवान चोड पातयला ताच्या कडलें तो चोड घेवंक रावतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू एका विश्वासी वो अविश्वासी चाकरा वयर आयज आमकां शिकोवन दिता. आनी आमची आयज चोत्राय वा आमची आयज आमचो नियाळ ह्या 48 वोडीर आमी करया. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, ती कितें ती नोकल आसलेल्यांक तांच्या कुटुंबांत खात फावो जाल्यार ताका थोडो सट्टो पडटलो. पळय भाव भयणीनो, आनी 40 आनी 7 वोडीन तो कितें म्हणटा? आपल्या दोन्याची खुशी कितें ती जाणो जाणूय ती पाळूंक तयारी पोरयान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सट्ट्यांचो मार पडटलो. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. आमी जी जेजूचे फाटलावदार म्हणटा, आमी जेजूचे आमी भावार्थी म्हणटा, आमकां देवान ह्या संवसारान जबाबदारी दिल्या. बिश्टी आमी आमच्यान म्हणूंक जायना आमी क्रिस्तांव, आमी भावार्थी, कित्याक जेजू आमचे बसत जेजून आपलें रोगत वारोयलें आमकां भावार्थी करपाक, आपले पाटलावदार करपाक जेजून खूब सोंसचें पडलें. आनी कितें सोंसचें पडलें? ताणें आपलो जीव दिवचो पडलो खुर्सार आमचे पासत. जेजू देव तो स्वर्गार थान ह्या संवसारान एक मनीस जावन येयलो आनी ताणें आमची सगळीं पातकां घेतलीं. जे आमकां कोश्ट दोग भोगूंक जाय आसलें तें ताणें भोगलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमी भावार्थी जाता, आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जाता, ताजें उतर पाळटा आनी आतां आमकां देव जबाबदारी दिता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां भावार्थी आसून जबाबदारी दिल्या देवान आनी आमी ह्या जबाबदारी वयर आमी कसलोच नियाळ करिना, आमी आमचें काम करिना, आमी फकत धर्म करता, थोडे इल्ले मागणे करता, आमचें जिवीत सारता, तेन्ना देव आमकां कितें म्हणटा ह्या 40 आनी 7 वोडीन? आपल्या दोन्याची खुशी कितें ती जाणो जाणूय ती पाळूंक तयार पोरयान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सट्ट्यांचो मार पडटलो. म्हणजे कितें भाव भयणीनो?
जेजून सांगला आमकां की तो परतून येतलो म्हणून. वय पयले पाट जेन्ना येयलो तो एका शांतीचो राजा आमचें तारण करपाक येयल्लो. पूण जेन्ना तो दुसरे पाटी येतलो तो आमचें तारण करचप येवचो ना, पूण तो आमची जोडटी करपाक येतलो. आनी तेन्ना भाव भयणीनो, जोडटी म्हणजे कितें? आमकां थोडो मार वा थोडो पेट हो ना. आमची जोडटी जातली की आमी भावार्थी आसून आमी जेजूक मानला म्हणून आनी आमी ताचें काम कांय करूंक ना, तेन्ना आमकां खरेंच खूब फावो जातलें सासणाच्या सासणाक. भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, आमी आमची जबाबदारी कितें ती आमी ओळखून घेवया. आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जाले, आमी खरेंच जेजूचे आमी भावार्थी जाल्यार, आमी खरेंच क्रिस्तांव म्हणटा आमी, तर आमकां एक एकल्याक जबाबदारी आसा. कसली जबाबदारी? एका प्रॉफेटाची, एका एका आदनिकाची, आनी आनी एका राजाची. प्रिस्ट, प्रॉफिट अँड किंग. जेन्ना आमी बातिस्म घेतला, खरेंच आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी धनी मानला, ह्यो 3 वस्तू आमकां फावो जातात. आनी भाव भयणीनो, देव आमकां एक एकल्याक ही जबाबदारी दिता आनी आमकां विचारता, आमी तुमी कितें करतात काय? खरेंच तुमी देवाचें उतर परगट करतात? खरेंच देवाच्या उतराचेर नियाळ करतात? खरेंच हें उतर म्हज्या काळजान दवरून तुमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दितात? कित्याक प्रगतीचें काम आमकां एक एकल्याक जेन्ना जे आमी जेजूचे पाटलावदार जाता आनी भाव भयणीनो, खरेंच आमी राजा जाता म्हणजे आमचो अधिकार घेवन ह्या सैतानान जेन्ना तो त्रास करून येता, आमच्या मनान वायट चिंतना घालता, कसलें आमकां वायटपण आमच्या जिवितान येता, देवाच्या उतरा वयर आमी देवाचें उतर घेवन, आमचो अधिकार घेवन जेजूच्या नांवान तें पयस कोत्ता काय? आमी फकत आमी धर्म करता आनी खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत जियेना. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खरीच भाशेन नियाळ करुया. जेजू आमकां एक एकल्याक जबाबदारी दिल्या आनी जबाबदारी म्हणजे कितें? हें उतर जें आमच्या काळजान रिगून दवरलां, आमी शिकोन तें पाडून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवन खरेंच आमी ही जबाबदारी आमची बरी करतले. आमी खरेंच ह्या जबाबदारी वरवीं आमचें काम करतले आनी आमकां तो फायदो पयलो मेळटलो आनी आमी खूब लोकांक, जो लोक जेजूक वळखना, आजून बरी खबर मेळोंक ना, तांकां ही खबर दिवपाक आमी पावतले. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर नियाळ करुया आनी खरेंच हे जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी आयजतान पावया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमकां सगल्यांक हांव